आयची सालसेट अपडेट अशी आसा. ESI हॉस्पिटलांत आयज 222 पेशंट ॲडमीट आसात. जरूय थंयसर बेडाची कॅपॅसिटी आसा 237. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 370 पेशंट कोविडाचे ट्रिटमेंट घेतात आनी थंयसर पुराय बेडाची कॅपॅसिटी आसा 560 तशेंच साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत 101 दोतोर आसात, 165 नर्सी आसात, 14 पॅरामेडिक्स आसात, 170 MTS स्टाफ आसा, ड्रायव्हर आसात 6 आनी 2 बायोमेडिकल इंजिनियर्स हे 24 वरां पेशंटाक सर्वीस दितात आनी तांचो कुयदाद घेतात. कोविडाच्यो आयच्यो सालसेताच्यो केसीस अश्यो आसात. मारगांव आनी फातर्डा 1750, बाली कुंकोळी 306, कांसावली 690, चिंचिनी 190, कुर्तोरी 540 लोतोली 490 नावेली 285. आयज कावेलोसी कोविड वॉरियर्स इन कोलॅबोरेशन विथ विक्टर हॉस्पिटल मारगांव तांणी कावेलोसी गांवांत कोविड टेस्टिंग सेंटर ओपन केला. आतां कावेलोसीच्या लोकांक कांसावली व मारगांव येवपाची गरज ना. तांचे कोविड टेस्ट थंयच जातले आनी तांचो रिजल्टूय तांकां थंयच कावेलोसी मेवतलो. करमाळा विलेज पंचायतीन आपलो लॉकडावन जुनाचे 7 तारीख पासून वाडयला. रोटरी क्लब ऑफ मारगांव मिड टाउन आनी 20 कार्डबोर्ड बेड्स लोतोली कोविड सेंटराक भेटयल्यात. आयज मडगांव अर्बन हेल्थ सेंटर आनी TB सॅनाटोरीन मुंतीर 40 आनी 5 वर्सां वयर लोकांक कोविड वॅक्सीन दिवपाचें वावर चालू आसलो. पारोडा नगरीक समिती आनी 52 राया रेजिडेंट्स हांणी आपल्या गांवांनी कोविड आनी लॉकडावनाच्या नांवान इलिगल हिल कटिंग जाता म्हूण आरोप केला. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरान हाची नोंद घेवची आनी फावो तें एक्शन घेवचें